आयचो विषय आसा तो एक्सिडेंटाचेर आसा आनी आयज आमी सगळ्या पेपरार काडल्या बरोबर पळयता की न्यूज म्हणटा तो एक दोन मनीस बिल्डींग म्हणटा मोर दॅन 10 एक्सिडंट जातात मेजर एक्सिडंट जातात आनी त्याच्या बरोबर आमी पळयता की सरकार बेफिक्र आहा जेन्ना तुमच्या चॅनलाच्यान सोशल मिडियाच्यान लोकां सरकारा पर्यंत ही न्यूज पावता तेन्ना सरकार जागो आसा हाच्या पयलीं सरकार कितें करतालो काय न्हिदलेलो तुमकां खबर आसा की गोंयान हायवे बांदतात गोंयान काम मेजर चालू आसा तुमचे ते काम आतां रखडत आहा कितलीं वर्सां रोड सारखे ना तुमचे डिपार्टमेंट सारखे ना तुमचे मिनिस्टर म्हणटा पळय ते क्लार्क जाल्लेले आसात क्लार्का परस जाल्लेले आसात कारण तांकां कांयच खबर ना फक्त एक यूज करतात ते जेन्ना प्रॉब्लेम जाले उपरांत मिटिंगे घेवपाक स्टार्ट करतात आनी एक दुर्दैवाची गोष्ट की आमी पळयता की जे पुलीस युनिफॉर्म घालून प्रायड आसतले पळय त्यांचा आता ड्रेसूय काडपाक लागले ते आणि आमच्या गोंयकारांक चोरा भाशेन फोटो काडून धरपाचे आमचे लोक चोर रॉबरी करता चोर आणि रॉबरी चालू आसा ड्रग्स डेकॉयटी गोंयान चालू आसा दिसान दीस आणि त्याच्या तो फूल फोर्स तुम्ही हेका लायतात सिव्हिल ड्रेस घाल म्हणटात आनी काडा म्हणून टेक्नॉलॉजी तुमची खंय गेली तुमचे डबल इंजिन खंय गेले हे जे पुलिसाचे मिसयूज करपाचे आहा ते पयलीं तुम्ही बंद करा आणि मेजर एक्सिडेंट जाता ते तुमकां खबर आसतले की सगळ्यांक खबर आहा की रोड सारखे ना रोडाचे सिग्नलां सारखी ना जे सिग्नल्स स्टॉप मागीर तुमचे झेब्रा क्रॉसिंग आसा बाकीचे स्पीडीचे सिग्नल आहा थंय काय ना तुम्ही एक्झाम्पल घ्या तो अटल सेतू त्याचे अटल सेतूचेर थंय कॅमेरा मारला म्हणून जाणा तुम्ही कॅमेरा पळयला थंयसर फक्त बोर्ड आहा थंयसर म्हणजे लोकांक भिवपाचे फक्त लोकांक आनी आपूण सरकारचे आपण सगळ्यांक भिवपाची गरज ना म्हणून आनी जे रोड हायवे बांदला पळय त्याचे म्हाका तरी दिसना की जे हांवें आतां थोडे हाडल्या हायवे डिपार्टमेंट गायडलायन नोट्स म्हणून म्हणजे हायवेचे जेन्ना रोड करता पळय तेन्ना हायवेचे रोड करताना टेस्टिंग जाता हे आतां आमी हायवे रोड केला तुम्ही पयले आसतले एक्सिडेंटल कित्याक जाता हायवे रोड गेलो उपरांत रोड म्हणटा तो स्मूथ जाय तेचेर खड्डे आसूं उपकारना जावं रोड जंपिंग आसूं उपकारना तेचेर परमेबिलिटी टेस्ट म्हणून आसा सँड पिच टेस्ट स्कीड रेजिस्टंट टेस्ट आहा आनी खुबशे टेस्टी आहा म्हाका तरी दिसना की ह्या हायवेचेर आमी बांदला हायवे जो मिनिस्टराचो जावय कोण आसा पळय त्या हायवेचेर बांदला तेचेर टेस्टी केला काय खबर ना एक्झाम्पल तुम्ही आता अटल सेतूचेर घ्या 2-3 वर्सां जाली आतां काम परत ते सुरू जाला तुमची जी सिग्नलां चालू आहा ती चलना कित्याक टायमार थंय करप्शन करून दवरल्या तुमी आनी परत ही स्कीम कित्याक ही स्कीम फक्त हेच्या खातीर न्हू ही स्कीम फक्त रिन्युअल रेव्हेन्यू जनरेट करपाक आनी ते रेव्हेन्यू जनरेट केले काय ना हांकां कमिशन मेळटा आनी हे जे सरकार आसा इव्हेंट सरकार हांकां इव्हेंटां करपाक मेळटा तुमी पयलें आसतलें इव्हेंट मागीर ते आपले भोंगी बाबा घेवन येतात फेक बाबा घेतात तेंचे इव्हेंट करतात सगळे हो जेन्ना सरकार येयला तो सरकार फक्त इव्हेंट सरकार फक्त मजा मारता मजा कोण मारता आमचे गोंयकार मारिना आमच्या गोंयकारांक बिझनेसमॅन आमच्या गोंयांत लोक आमचे तरणाटे जावं आनी काम करतात तांकां मेळना हो फक्त इव्हेंट तेंचे कोण लिडर्स असतात तेंचे फेक बाबाज येतात हांगा वयर योगा म्हणून आनी कितें करता पळय तारले एका म्हणटा ते त्याचा फायदा आमचा जायना काय एडवर्टायझींग आमी सगळ्यांक पळयता तेजो पयसो द गव्हर्नमेंट should focus more on awareness rather than impositions. What we have been seeing these days recently is a lot of imposition that has been happened
by the traffic cell on the public. I feel the government should first educate and let the people be educated. Once the people are educated, definitely the ratio of accidents will reduce. Now we have 4-lane highways. We require 4-lane highways, but anybody knows that you should not overtake from the left. Anybody knows that the left lane is a slow lane and the right lane is a fast lane? Nobody knows. We have seen overloading of vehicles. Two-wheelers, small business owners transport dangerous goods on two-wheelers. आम्ही पहिले असताले ते ग्लासवाले असतात धाकटे आमचे कारखाने असतात पळय ग्लासवाले असतात येते ते ग्लास घेऊन फाटल्यान बसतात. That is completely dangerous. If he skids, he will definitely fall, but somebody along with him also will be grievously injured. The government should take strict action on these kind of things, and this will only happen when there is awareness. An awareness camp is what is required. 4-wheelers, pipe भरता, rods भरता, अर्दी रॉड फाटल्यान गाडीच्या भायर असतात आणि कितें असता थंय तांबडो पावतो. That shows the severity of what education does. So one thing that we have noticed is that the government has 1 week safety week for 1 week, or a road safety week for 1 week. But it has to be a continuous process, which the government has completely failed. And throughout the year, there has to be campaigns running on social media, on the media, continuously by the government. It's the responsibility of the government that the Youth Congress will be taking forward to spread awareness, which is the need of the hour to reduce the road accidents. Because we, as the voice of the youth, we don't want the youth to die in Goa. And it's very sad to see that every now and then someone or the other person is getting into an accident and losing his life. So we'll look forward to it.